सीताराम सावंत. आयज हांगासर वर्धापन दिन तुमी साजरो करता कितल्यावो आनी कितें वैशिश्ट आसता ताची? आयज हो दत्त मंदिराचो 25वो वार्षिक वर्धापन दिन साजरो करता. हेजें वैशिश्ट म्हणजे अशें की ही जी वास्तू आसा ती अख्ख्या वाड्या वयल्या प्रत्येक भुरग्यांचे हांगसर जिवन घडलेलें आहा. हांगासरूनच शाळेन शिकून हांगसर भुरगे दोतोर जाल्या, एडवोकेट जाल्या, व्हडल्या व्हडल्या उच्च पदाचेर गेल्या, पूण हांगसर शाळेन शिकून. आनी ही शाळा जेन्ना मागीर गोवोरमेंटान शिफ्ट केली तेज्या उपरांत हांगसर हे दत्ताची मुर्ती स्थापन केली. जी मुर्ती 25 वर्सां पयलीं हांगा हाडून थेयल्ली, जी स्वर्गवासी बाबासाहेब बांदोडा टायमार शाळा जाली हांगा. शाळा जाली. आनी गोपाळ सोडणकर हाणें ती 25 वर्सां पयलीं मूर्त हांगा हाडून थेयल्ली. ती 25 वर्सां नंतर हांगसरल्या सगळ्या भुरग्यांच्या आर्थीक परिश्रमान देवूळ जालें. तें देवूळ श्री दत्ताचें. एवढंच जालो हे जालो अभिषेक जालो वता म्हणले मागीर ते हे माले घेवन वयतले मागीर सगळे तारी कडेन मागीर त्या पर्यंत ते मागीर हे जातली पालखी काडटली काजत जातलो माने आनी मागीर पालखी काडटले आनी मागीर पालखेच्या कडे सवाशिणी सगळ्यो फुडें वयतली फुडें पालखी फुडें आसतली 5 राउंड आनी 5 राउंड मारतले देवळा दिवसा मागीर कार्यक्रम हे जालो. आतां होमकुंड जातले भटाचें काम आहा आनी तेज्या उपरांत मागीर महाप्रसाद आहा आनी मागीर सांजची 6 म्हटल्यार पालखी रावंड मारता. 5 राउंड वाशिंग सगळ्या मागीर पालखेत ग्रावंड